आमच्या मध्ये आसा फादर रेव्हरंड फादर सांतान कार्वालो आणि फाल्यांच्या फेस्ताचे आणि सेलिब्रेशनाचे आमकां तो कितें सांगतलो. फेस्ता वयर सांगचें म्हणल्यार हें आतां 8वें वर्स आमी करता आनी हाका नांव दिलें आमी पातयेचें फेस्त म्हणून. हे आमच्या गांवांत जायते तरेचे फेस्टिवल्स करता. देखीक पणसाचें फेस्त, आंब्याचें फेस्त, पदेराचें फेस्त आनी भाशेन साबार. आनी तें करता आसतना हें आमचें मेन गोंय. ह्याचेरूच आमची सगळीं दुसरी फेस्टिवलां सुरू जाल्ली. आतां हे फेस्टिवल कित्याक आमी पातयेचें म्हणटा ते पातयेचे आमच्या गोंयांत बरी फेमस ती जावं साश्टी जावं बार्देस. आनी त्या दिसाक ऑगस्टाचे 15 भोव करून साश्टी ही पातोयो करता. आनी त्या पातोयेच्या दिसाक कितें भाशेन आमी एक उडास कसो करता की आमच्या गोंयकारपणाची रूच पातोड्या वरवीं. उपरांत पातोयो करता आसतना एकलोच रावना, जायतीं जाणां जावं घोराब्यान जावं वाड्यान ही सगळीं पातोयो करतात. ह्या दिसाक आमची दुसरी एक परब जाता ती म्हळ्यार आसोन सायबिणीची परब. सायबीण माय कुडीन वचप्यान स्वर्गार गेल्ली ती परब. तिसरे सुवातेर आमी भारताचो दीस तो इंडेपेंडन्स डे, भारत स्वतंत्र जाल्लो तो दीस आमी करता. सो त्या दिसाची आमी परंपरा आमी मुखार व्हरता ह्या फेस्टिवलान. आनी तिसरे सुवातेर मागीर आमच्या पातोळ्यांच्या फेस्ताची सगळी कार्यावळ आमी दाखयता. आनी हे कार्यावळीन चडशे आमी आमचें गोंयकारपण दाखयता. गोंयकारांची परंपरा ज्या दिसान आसली ती. आनी हे पावटी आमी असलेच मनान मुखार वचून केला. आतां ह्या हातून गरजेचें म्हळ्यार जे इतली 8 वर्सां आमकां हें सपोर्ट केलो ह्या फेस्टिवलाक तांकां आमी हे पावटी मानपत्र दिता. इतलो ताणें तेंको दिलो आमकां हे सगळें. आनी तांकां सगल्यांक आमी सर्टिफिकेट दितले हांव, एक गिफ्ट दितले हांव. आनी हे भाशेन ताणें उमेद आमकां दाखयली देखून तांकांय उमेदीन आमी ह्या वर्सा कितें वांटलेलें. फादर तुवें म्हटलें आतां ही फेस्त आतां 8 वर्सां सावन कमेस केला. वो ते स्टार्ट करपा आसतना खंय जालें तुमचें स्टार्टिंगाक खंय येवजण खंय येयली आनी खंय फुडें सरले तुमी. ही येवजण करूंक बरें चिंतप घेतलें हांवें. हांव पयल्याच पावटी सोकोरो धाडलें म्हणटकच म्हाका हांवें चिंतलें हो लोक सगलो एकठांय जाता जाल्यार कितें करपाचें. धर्माच्यो वस्तूंनी येतात आनी वेतात ती, पूण आमचें गोंयकारपण एकचाराचें म्हूण दाखोवंक कितें करचें तें भरपूर चिंतलें हांवें. आनी तेन्ना मागीर आमच्या मतीन आयलें एक फेस्टिवल करुया म्हणून. आनी फेस्टिवलांत आमचे 7 वाडे आहात. ते वाडे आमी कशे एकठांय करचे हें चिंतलें. तेन्ना हे वाड्यांतल्या सगल्याक 5-5 जाणांक हांवें आपयन हाडले आनी ही आयडिया तांच्या दोळ्या मुखार दवरली की आमी सगळीं एकठांय जावया एक दीस फिरगोचे बसप. एक 1 डे फॉर द पॅरिश म्हणटा आमी. आनी तें करता आसतना सगल्यांची तोंडां हांसलीं. बरें फादर म्हणलें. म्हाका गरजेचें आसलें तें म्हणल्यार लोक एकठांय जावपाक. आनी फेस्टिवलांत आमी करता आसतना लोक न्हय फकत क्रिस्तांवूच एकठांय जालो, हिंदूय जाले, मुस्लिमूय थोडे थोडे दिसूंक आयले. आनी तातूंतल्यान हें फेस्टिवल आमचे मुखार पावलें. फादर हे तुमचें फेस्टिवल आतां बरें खूब पॉप्युलर जाला ऑल गोवा आनी तुमकां आतां रिस्पॉन्स वर्सान वर्स वाडत वयता. हें तुमकां आतां खंय दिसलां हाव इट इज बीन प्रोग्रेसींग. हे आमचे फेस्टिवल जे आमी करता पातयेचें फेस्त बरेंच ताचे आवाज बरोच पयस पावला. आनी फेस्टिवल करता आसतना आमच्या मदीं एक जायतें बरेंपण दिसून येता. पयलें म्हळ्यार आमची जेवणां. आमकां कोण स्पॉन्सर मागना आमी, कोणाचेच पयशे घेना आमी. मागीर प्लास्टीक ना आमचे मदें, मागीर सोरो ना आमचे मदें. ओपन फॉर एवरी वन. सगल्यांक तें उक्तें जेवंक, पातोळ्यो खावंक. आनी ह्या वस्तू कितें येता गोंयकारांची पेज देखून ते दिसाक आमी वांट्टा. आनी ते पेजीचे बराबर आमी तोर वांट्टा, बोंबील वांट्टा, पापड दिता. आनी हे भाशेन एक गोंयकारपण येता देखून लोक चड खुशाल जाता. आनी हे गोंयकारपण येता तेन्ना आमची सगळीं वाड्यांतलीं एकठांय जाता. जेन्ना एकलो कोण शीत करतलो, दुसरो कोडी करतलो, हेर वस्तू बारीक बारीक करपाच्या जेवणाच्यो त्यो करतलो. आनी हें जेवण आमी पातळीच्या
पत्रावळीच्या हितून घेता, पयशे घेना आमी ताका, पत्रावळ्यो. आनी ते पत्रावळीन आमी जेयतात तेन्ना बरें दिसता एक पिकनीक कशी. आनी तेन्ना सगळीं आमकां मेळचानात कांय ना, हातीन घे जेव. सगळीं आमी एकामेकाक मेवता, एकामेकाच्या इश्टा करून वाडटा. हें आमी पयले 2 वर्सांनी बरेंच पयलें. मागीर हो आवाज भायर सरलो, पयस पयस पावलो. आनी तेन्ना काणकोणचो देखून लोक आमच्या मदें येवंक लागलो. आनी हाका लागून ही खुशालकाय आमकां भोगली तेन्ना आमी अदीकान अदीक चिंतूंक लागले कशें करुया तें. Okay, Father. Thank you for the information, Father. या